नमस्कारो. आयचे दिवस विजयदशमी. सगळ्यांक हार्दिक शुभाशयो. हे सृष्टींतू सक्कड जीवकोटींक पोषण जेवचे अन्न मुखांतर. अन्न म्हळ्यार शीत मात्र न्हय, आमी खावचे पुराय वस्तूय अन्नाची. एक भात वयल्यार तांतू तुकून 100 कटल्यान तांदूळ आमकां मेळटा. हे भात जावका जाल्यार आक्का नेजी वोवका. ಈ ನೇಜಿ ಮಕ್ಕ ಗುಡ್ಡೆಕೇರಿಚೆ ಸದಾಶಿವಣ್ಣನ ತಗೆಲ್ ಗದ್ದ್ಯಾं भितरी वयतना म्हाका हांडित्तो. ते हांडीवचे एक वार फुडें तो म्हाका सांगता, आमा अमकी दिवस तुमकां नेजी हांड दिता म्हूण सांगून. तशी जुलय 14 तारखेक म्हाका ताण नेजी हांड दिलेली. ताण हाडची एक वार फुडें तो सांगतना हांव पुरो रेडी करून दवरता. 1:1:1 शेणां पिट्टी, रेंव आनी माती 3 बगाय मिक्स करून ग्रो बॅग बोन रेडी आसतांगा ताण नेज हांडील कुडले पुरे तांतू ओवन सोडता. जुलय म्हयनो देखून पावसा कांय तोंदरे आसना, भरपूर पावस येता. खंयचेय कारणान पावस येनी वय म्हण जाल्यार आमी हाका सम उदक घालका आनी हे केन्नाय वरले सुका. जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर 3 म्हयने हाजे ग्रो जेवची टायम. ते 3 म्हयन्यांतू 15 दिसा एक वेळा शेणां उदक घालका. विंगड हाका मस्त पळवण म्हूण कसले ना भत्ताक. आनी पावस नातिल वेळार थोडे थोडे उदक घालून तें मॉइश्चर तांतूले मेंटेन करका. अशें आमी शेण घालतना हातूंत भितर बरी रान जाता. तें रान मात्र करेक्ट काडतर आसूका. शेण घालेलें एक वार भितर रान जेवचें सुरू जाता. तें आमी काणू क्लीन दवरका हातूंत भितर. तशीच बॅगां भितर वयतना 3 झाड मात्र वोवका, म्हळ्यार 3 नेजी मात्र वोवका. आतां ग्रो बॅग ना म्हण जाल्यार प्लास्टिका खाली घोण आसता, तांदळा घोणी तांतूय वोव येता. पळयात हे 2 म्हयने भर जेतना हाका सपूर ते दुदाचे भात म्हणटा पळय, तातूंत भितर दूद अशी आसता भातां तरणेची. ते पळोवच्या कितलें चंद दिसता पळयाची. तें जावन आतां आमगेले 3 म्हयने जावन भात रेडी जाला. आयचे दिवस आमगेले टेरेसा वयल भात कटाव करचे दिवस. टेरेसार अन्नपूर्णेक व्हरून संकल्प करून आमचे जावचे तितले नमुने चंद करून भक्तीन आमी तिका पूज करताची. आतां आमी कटाव करुया. कटाव करता जाल्यार सुरवेक आमगेले नेजीक फूल कुंकुम पुरो लावका. लावन आमी कट्ट करचे पेस्कातेस पळयाची. ताकाय आंब्या पानांनी बांदून रेडी करून दवरनस ताका फूल कुंकुम पुरो लावका. दुदां भितर बुड्डोवका. ते आमी हें भात मातयेंत वयला तावळी त्या मातयेकय पूज करता. ती वय प्रकृती आमगेली. तावळी सुरवेक हें भत्ताक म्हळ्यार नेजीक हे मातये भितर दूद घालका. दूद घालून तिका तंपू करका. मागीर हें भात कट करका. कितले चंद संस्कार पळयाचे. म्हाका ह्या विशयां भितर भारी प्राऊड फील जाता. अशी आमकां कितले जावका तितले नेजी कट करून मात्यार घेवन तोगवचे आमी. आमकां कितले जावका तितले नेजी मात्र आमी कट करून घेवची. वरलेले हांगा सोडचे. ते भात सुकून जातरी ते खावचे खातीर कितले की नमुने पक्ष्यांक घेताची. तशें प्रकृतीन दिलेले प्रकृतीक सोडचे आमी हांगा. थोडे भात 2 किलो भात आनी परत तांदूळ करून दिनाची. हे आतां आमी आमकां जाय जाल्यार तितले नेजी कट करून तो व्हरून ताका लाट्टी उदक दाखोवन स्वागत करताची. आतां हें व्हरून देवा कुडांत दवरचें. देवा कुडां भितर मांडई दिव जळोवन थंय हे नारळू, तांदूळ, पडपान, तवशें, आंब्या पान पुरांग रेडी जाला. ताजेर हें शेत व्हरून दवरून नमस्कार घाल्यार आमगेले नव्या पुजा संपूर्ण जाता. हें आयचे दिवस विजयदशमीचे पर्व कालार प्रकृतीक म्हळ्यार धान्यलक्ष्मीक अन्नपूर्णेक पूजन करून घरां भितर नव तांदूळ हाडचे समृद्धीचे संकेत जावन आसा. हेच आमी देवीक म्हळ्यार प्रकृतीक करचें पूजन. टेरेसार रांदयकाय मात्र न्हय, भातय वोवच्या जाता म्हूण सांगून तुमकां हांव एक मॅसेज दिवचें इश्ट पावता. टेरेसार भात वोवचे विशयां भितर
तुमगेल व्ह्यूज तो कमेंट करायची सगळ्यांक नमस्कार.